E40. सुम्या मंदिर तुझे सुंचाबो सुंदर ते उगम समाधानाचे या तुझ्या मंदिरात जमल्या तुका वंदूच्या प्रसूच्या सगळ्या दरबाराच्या आत्मोजो आज बोवाशिता तुझ्या येण्याक राखता घरात तुझ्या रावण दर्शन मागता मोगाक बोलावेता तुझे घरी जेव फावो कर सोम्या दर्शन लाभतर्या आयच्या मिसाचे तसमा हे पर्यंत जोस्तीन लोबो आग्रार मिशेल डिकॉस्टा आणि बेनेडिक्टा डिसोजा ही सकडी दवाखान्यात जावन मिसां दिल्यांत तशेंच क्लिफर्ड आणि झीना फर्नांडिसान प्रत्येक तसमा खातीर मागणी करूंक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमचे कडेन विचारना ह्या तसमा पासत आनी आमच्या हे तसमा पासत आमी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो मळबागची आणि धरणीची लक्षणां पळोवन आमी आमची मौत आनी काळीज देवातय उबारूंक जाय आज पाप साहेब सांगता झुजां जातात आयचे दिसा प्रत्येक रितीन उपास आनी मागणे करीचे म्हणून आमकां उलो दिता ही एक खुणा आयच्या संवसारांत आमी पळयत आसा झगडें वेगळासार दूख मरणां ही सगळी खुणा आमचे ताव निवारूंक आयच्या दिसाच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी प्रत्येक रितीन मागया हें बलिदान पवित्र रितीन भेटोवच्याक आमचे पाताक आमी वळखून घेवया आमी सांगाता उसार म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत बेगीन सदां संकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सरपदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो सुमिया काकूत कर सुमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सुमिया काकूत कर सुमिया काकूत कर प्रार्थुया पवित्र सभा झुजाच्या वेळार मागणे करूंक आमकां विशेष मागणी दिता ही आज मागणी आज मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी उपयोग करया काकुळदार आनी सर बलिश्ट सर्वेस्परा तूं झुजां दमयताय आनी गर्विश्टांक सकला आपटयताय झुजाचे आकांत आमचे वयले निवार आनी आमची दुकां पुसून काड आनी काळजाच्या एकवटान तुजीं भुरगीं कशीं जियोंक आमकां फावो कर
आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सांत पावलान रोमाकारांक बरयल्या पत्रांतले वसप. जे कितें बरें ते म्हजे भितर म्हणजे म्हज्या रक्ता मासाच्या सैबान उस्ती करिना म्हूण हांव जाणा. कित्याक बरें करया म्हूण म्हजे थंय यात्रेक आसल्यारय कच्ची सकत म्हजे लागीं ना. म्हाका करूंक म्हूण आसा ते बरें हांव करिना, बदलाक म्हाका करूंक नाका ते कोटे हांव करता. देखून म्हाका करूंक खुशी ना ते हांव करता जाल्यार हांव न्ही, बगर म्हजे थंय उस्ती करता ते पातकस करता. देखून हो एक नियम म्हजे थंय दिसून येता. हांवें बरें करूंक म्हूण केल्ल्या वेळारय वायटीच म्हाका आपणाशी व्हरता. म्हज्या काळजाचे गुंडायेन देवाच्या नियमशास्त्रा विशांत हांव संतोसता. पूण म्हजी विचारसंगती पसंत करता त्या कायद्या विरोध झुजतलो आनी एक कायदो म्हजे कुडी विश्वांनी वस्ती करता ते म्हाका दिसता. हो म्हज्या कुडी विश्वांनी वरतेल्या पत्क्याचो म्हाका गुलाम करूंक सोदता. कसलो निर्भागी मनीस हांव. मरणाचे पदवेकाल आसले हे कुडीतावन कोण म्हाका वाटयत. हांव जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या उद्देशी देव एकलो मात्र वाटोवंक शकता. त्या देवाक जावं हरगा. देखून म्हजी गत आसली जाल्यार म्हज्या गिन्यानान देवाच्या नियमशास्त्राक हांव काळ जावन चलता. तरी म्हजे अस्कत सैप पत्काच्या नियमाक गुलाम जावन आसा. देवाचे उतर हे. देवाचे उपकार. श्लोक. तुझी विधी नियमा म्हाका शिकय सर्वेस्परा. तुझी विधी नियमा म्हाका शिकय सर्वेस्परा. बुद्वंतकाय आनी समजोनी म्हाका दी, कित्याक तुज्या उपदेशाचेर हांव पाते नैवे. तूं करोस बरो, तूं करताय ते सगळे बरे. तुजी विधी नियमा म्हाका शिकय. श्लोक. तुझी विधी नियमा म्हाका शिकय सर्वेस्परा. तुज्या सक्राक बसयलेल्या त्या प्रमाणे तुजो मोग म्हाका बुजवण आनी धैर्य दिव. तुजो मोग जर मेलत तर हांव आसतलो, कित्याक तुज्या धर्मशास्त्रान आसा म्हजो आनंद. श्लोक. तुझी विधी नियमा म्हाका शिकय सर्वेस्परा. तुज्यो आज्ञा हांव केदीस विसरचो ना, कित्याक ताचे वरवीं तूं म्हजो जीव सांबाळताय. हांव तुजोस तर म्हाका वाटय. तुजे उपदेश हांव पाळूंक सोदता. श्लोक. तुझी विधी नियमा म्हाका शिकय सर्वेस्परा. उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया. सदैव तूं बापा सर्ग संसाराच्या आदनिया, कित्याक सर्गींच्या राजाचे घोट ल्हानांक तुवें उगडल्याय. हालेलुया 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 हालेलुया. सरेश्वर तुमचे सव्वे आसो. तुमचे सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुम्या. तवळ लोकाच्या जम्या लागीं जेजू लोकाच्या जम्याक जेजू सांगी लागलो, अस्तेम ते मोड उठलें पळयतना आज पावस येता म्हणून तुमी सांगतात,
आनी तशेंच जाता दक्षिणाचें वारें व्हाळोवंक लागलें म्हणटना आज कठीण दग आसतली म्हण तुमी म्हणटात आनी तशेंच जाता कपट्यानो मळबाचें आनी धरणीचें लक्षण पारखूंक तुमी जाणा जाल्यार हो काळ पारखूंक तुमकां कळना कित्याक न्यायनितीचें कितें आसा तें तुमीच कित्याक चिंतून पळयनात तूं आनी तुजो वादी अधिकाऱ्या सरशीन वचोंक कोर्टीच्या वाटेर आसतनाच ताचे लागीं राज्य जावंक प्रयत्न कर नांतर वादी तुका निती करता अधीन करीत निती करता तुका आमीन अधीन करीत आमीन तुका बंदेन घालतीत हांव तुका सांगता पयशाक पयसो फारीक करीसर थंयसर तूं भायर सरचो नाय देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता पोपळां सुकोवन घालचे मनीस राती पोपळां रास करिनात पावस येता तांकां कळल्यार बेडो सुखान अशें सत्राय करतात कित्याक म्हळ्यार तातूंत नश्ट जाता पावसाची लक्षणां आमकां बारीक जागृण दिता आमचें कार्य रोस आसा वय जाल्यार आमी पयलें सत्राय करता आज पावस येता कांयपणी मांडावळ करी जय म्हणून देखून ही खुणां पृथ्वेची आमी पारखूंक शकता आनी त्या रितीन चलता देखून ही आमची साल कितली अपुरबायाची म्हळ्यार आसा गे म्हळ्यार आमची जाणवाय गिन्यान हुशारकाय वापरून आमी ह्यो संगती जाणा जावंक प्रयत्न करता पूण जेजू आमच्या लागीं एक सवाल विचारता तुमी ही पृथ्वीची लक्षणां आनी पयस आसल्या सुर्याची आनी मळबाची लक्षणां पारखीतात न्यायनितीचें लक्षण कित्याक तुमकां पारखूंक जायना हाका सांत पावल रोमाक बरयल्ल्या पत्रांत सोबीत तिथे निदर्शन दिता तो आपणाच्या कुडी भितर कितें जाता आपणाच्या मती भितर कितें घडटा आपूण कित्याक बरें करूंक शकना ह्या विशीं तो उल्लेख करता आनी म्हणटा म्हजें तें बरें करची आशा आसल्यारय हांव करूंक शकना हें ताचें थंय कितें घडटा पळय तो पारखीता त्या खातीर जेजू बारीक जागवणेची उतरां दिता कितें म्हळ्यार पयशाक पयसो फारीक करीसरी आमकां देवाच्या त्या क्रोधांतावन आमकां सुटका मेळची ना जेजून क्रुसार मरून आमच्या पातकाचें फारीकपण दिलां वय पूण आमी जेजून जोडलें तें सोडवणेचें आपणा जाय जाल्यार तो म्हणटा न्यायनितीचें कितें आसा पळय तें तुमी भरती करीत जाय इजाया प्रवादी 20:50 अध्यायांत 5-7 तावन 5 आसा 7 तावन फुडें म्हणटा ना हांव पसंत करता तो उपास हो अनितीच्यो सांकली मोडा जुआंचे खांद सोडया दग्ध सोंसतल्यांक सुटका दिया हरियेक जू मोडून उडया म्हळ्यार कितें तूं अन्याय करताय हेरांक दग दिताय आनी हेरां विशीं तूं कितें वायट करताय तें भरती करूंक प्रयत्न करा म्हूण नेनिवे गांवांक अवकाश दिल्ल्या वेळार तांणी तशेंच केलें
कितें वायट आसा तें सारकें करूंक प्रयत्न केलें. जाकेवासांनी तशेंच केलें. 4 वंट्यांनी हांवें आपणे कोणाक लुटलां तें भरती केलें. देखून देव आमकां आयच्या दिसा आज आमकां मागणें उपास करूंक आपयतना पयलें मागणें उपास देवाक मानवो जाल्यार आमी कित्याक दुसऱ्यांक अन्याय करता, अनीत करता, कश्ट दिता, दूख दिता वा हेरांक आमी कश्ट दिता, हें सगळें रावय जाय. ताका जुवांक पळय एक मनजात कोसोवंक बांदतात, ताच्या कांदाराचें जूं ताका जडाय दिता, तशें आमची साल नडतें उलोवणें हेरांक तें कस्तूंक नजो. त्या खातीर मागीर आमी जेजू लागीं तो आमकां ही तकली दिता, पृथ्वीची लक्षणां पारखूंक तो आमकां हुशारकाय दिता. ताणेंच आमकां आमच्या आत्मीय जिणेची, आमच्या ते असल्या अनिती अन्यायाची, वायट चालीची ती साल पारखूंक तो आमकां उसवाड दिवं दी. अशें माया मोगाच्या वाटेन चलोवंक जाय अशें आकर्शण बळ दिवं दी. सांत पावला सोवें आमी आमचे ती अस्गतकाय उसारया, तांतल्या भायर येवंक कृपा मागया. C20. जीवनाचे दिता तुका पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे खंयचे आमकां नाका. बापा बापा सर्गीच्या देवुडो देवा तमसा क्रिस्ताच्या दे आमकां बदलू. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता सारकें जमच्याक मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेळणीक आमच्या नेके पयस बेचातवा सर्वेस्पर मानून घे. दयाळ बापा, तुजो पोतू आमची शांती, ताणें आपल्या रक्तान आमचो द्वेश काडून उडयलो म्हूण उगडास कर. आमचें दळदीर आनी निर्भागपण मनशांचो तूं मोग करताय, तर तुज्या पुताच्या ह्या बलिदाना वरवीं आमकां शांती आनी स्वस्ती दी. तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्पराते मुबता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्तांच्या सुम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशें देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाखणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन
आमी तुजी स्तुती गायता. Puvit, 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 darbaraso serves por tu. Săganii संसार भरला तुझ्या वैभवा. उत्सर्गितुकाचे जय. सर्वेस पोराचे नावे येतात काचे. उत्सर्गितुकाचे जय. उत्सर्गितुकाचे जय. पापा करोस तुम पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी आपल्याच खुशेन कश्ट मरण सुसुंगेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सस्नीक कालराचें रगात पतकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस मनशा पसत तें वारू तेणें हे म्हज्या उडासा करात. Babat sukut bergatuya. Sumya Jesu tujhe naran. Amin samaranta. Tujhe punar jivan po. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगा चवतल्या समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सरेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, पीटर पौल साडन आमच्या गोळी बापा आनी सगळे सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे मेळ संगती, भाग्यवन सुसे, भाग्यवन तांतोन, भाग्यवन धर्मदूतान सर काळी तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना.
सोम्यान शिकयल्ले मागणे आमी सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज जमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज जमकां दी आनी आमी आमचेर चुकल्ल्या बक्षितां अशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सबसकाय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरबशान आत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबट्टाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक आमी शांती दिवया देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूळ कर देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूळ कर देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमकां शांती दी ओ जेजू देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आमकां पेयल्यांत आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे पितरांची म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली D5 Kristaच्या जेवणान भाग आमी घेवया ओ पवित्र साक्रामेंतान भोजनान ताच्या भाग आमी घेवया ओ पवित्र साक्रामेंतान उंडो खावया वायन सेवया जीवनान भाग्यव्या ताचेतय आमी एक जावया उंडो काव्या वायन सेवया क्रिस्ताकूड रगत सेवया ताच्या जीवनान भाग्यव्या ताचेतय जावया क्रिस्ताच्या कष्टान भाग आमी घेवया ओ पवित्र साक्रामेंतान ताच्या जीवनपणान भाग आमी घेवया ओ पवित्र साक्रामेंतान
चेतन आमी एक जाव्या मुंडो काव्या वान सेव्या Krista पुत्र God सेव्या ताच्या जीवनान भाग्यव्या ताचे दय आमी एक जाव्या प्रार्थूया. दयाळ बापा, मनशांच्या काळजाक गटाय दिता त्या उंड्यान आमी दादोशी जाल्या. झुजाचे हाल आनी देसवाट आमचे तावन पयस कर आनी तुज्या मोगाचे आनी नितीचे कायदे थिरायेन पाळूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. पुसुन्यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुका काळजा तू पेच मोतीची नई आदल्या गुलामपणाची वागार कुर्पे काकुळतीची आनी संपूर्ण बक्षण्याची वागार कुर्पे काकुळतीची आनी संपूर्ण बक्षण्याची. सकाळींची बेटवणी येजूच्या देवी कळसा आयच्या दिसाची सर म्हजी मागणी कमानी कष्ट आमच्या पदकांचा परिपणा पसत आणि अंतरीच्या बपय सक्रामेंतां तुवें तुकाच कळना नासतना बेटोवच्या समेस्तर दे पसत भगयंत हांव वार मरयेच्या कथावीण कळजा मरिफात हांव तुका भेटयता. प्रत्येक जावन मागण्याच्या पुस्तलतीचे ते पसत आणि पाप सैपान ह्या म्हयन्यात दाखोवन दिले ते पसत. हे सर हांव तुका भेटयता. सर तुजे पसत येजूच्या बोपयत कळचा येजूच्या देव कळचा तुजे राज येव आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्यान आनी बरें करण्याक मेळची सर शिक्षा माफी सोडूंक हांव खुशी भरता. सुम्या जेजू तुज्या भोवदेवी काळजाचे सुसायेन राख आमच्या भोवभोग्यान पाप सैपाक जातो ताका उजवाड कटाय आनी बुजावण. म्हजे देवा म्हजे सैबा हांव तुज्या पांयां पडटा हांव तुका अर्गां दिता अंतस्करी नमस्कार करता व्हड तुजो उपकार मानता कित्याक तुवें म्हाका रचलें म्हूण निस्क्रिस्तांव केलोय म्हूण आज पर्यंत सांबाळ्ळें म्हूण जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस दी सैबा. म्हजो आत्मो म्हजी कूड तुज्या हातांत दिता. म्हजी चिन्नां म्हजे सत म्हज्या आयच्या दिसाचे कश्ट आनी कन्यो तुका समर्पिता. तुज्या व्हडा मनाक म्हज्या पदकांच्या परिपणा म्हज्या जेजू तुज्या कुर्साच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या पुण्या पसत बक्षी म्हजी समेस पदका म्हज्या पदक्याची काकूत कर. देवा पवित्र आत्म्या दी सैबा तुजी कृपा आयच्या दिसा पदकांत तुवें पडना जावच्या तुजे उपदेश सांबाळूंक म्हजे कायदे पाळूंक म्हज्या पदक्याची काकूत कर म्हाका पदक्याक बक्षी. भवार्थाचे विधान सर्वेस्परा देवा तूं एकच देव आनी एका देवातें ते एक जण बाप पूत आनी पवित्र आत्मा म्हूण हांव ती सत मानता. तुजो देवीक पूत मनीस जालो आनी आमच्या पदकां खातीर मेलो आनी जिव्यांची आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो म्हूण हांव सत मानता. ही सतां आनी कथोलीक पयस सभा शिकयता ती सत सतां हांव सत मानता आनी उसारता
कित्याक तूं सासणीक सत आनी जणवाय आनी तुवें ती उक्तापी केल्याय. तूं फटयनाय वा फटवून पडनाय ह्या बाबतांक जियोंक आनी मरोंक हांव कशी व्हरतां. आमेन. बरवशाचें विधान. सर्वेस्परा देवा, तुजे कृपेन सर म्हज्या पदकांचे बुकसणे आनी हे जणी उपरांत ससणीक सूख जोडटली म्हूण हांव बरवसता. कित्याक तूं सर पदवेदार, विश्वासी, दयाळ आनी काकुळटार आनी तुवें तें बसयला. ह्या बरवशांक जियोंक आनी मरोंक हांव कशी व्हरतां. आमेन. मोगाचें विधान. सर्वेस्परा देवा, सर वस्तुंपरास चड हांव तुजो मोग करतां आनी तुजे पसत म्हज्या पेल्याचो हांव मोग करतां. कित्याक तूं व्हरतो अपरिमीत आनी सर बरो आनी सर मोग तुका फोवो. ह्या मोगान जियोंक आनी मरोंक हांव कशी व्हरतां. आमेन. दुखीचें विधान. म्हज्या देवा, सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पदकांची हांव दूख धरतां आनी ती कांटाळटां. कित्याक तांचे वरवीं तुजे नितीची शिक्षा म्हाका फावो जाली. पूण चड करून तुका भोव बऱ्याक आनी सर्व वस्तुंपरास चड मोग फावो जाल्या देवाक हांवें अपमान केलो. देखून तुजे कृपेच्या आदारान आनी मुखार पताक करिना म्हूण आनी पदकांची समेळ सुकयतली म्हूण ती निचेव करता. आमेन. समेच्या बिडव्यान मरीक बरी खबर हाडली आणि पवित्रत्व रीती करपेस जाली. नमान मरी कृपेन भरलेले सिम तुजे संगात आश्रय भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचमय अमापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. आपले सुमेची साकर तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुजते सांग. नमान मरी कृपेन भरलेले सिम तुजे संगात आश्रय भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचमय अमापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. आनी देवा सुपूत मनीस जालो आणि आमचे मध्येची येलो. नमान मरी कृपेन भरलेले सिम तुजे संगात आश्रय भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचमय अमापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. भगवंती देवाची माया मो पसत क्रिस्ताच्या बसवण्या कमी फौज आमच्या खातीर प्रार्थया. येसू मिया बिडव्यान बरी कपार दिल्या वरवीं तुजे पुतान क्रिस्तान मनशां कोण घेतल्या आमी जाणा जाल्या. ताच्या कश्टांनी कुर्सा वरवीं जिवनपणाचा आनंदा कमी फावशी तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी बोध म्हूण आमी मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या मरी फात. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. सादितो सतान स्थान सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. सादितो सतान स्थान सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. सादितो सतान स्थान सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बिड्या म्हज्या रक्त्यान सर्गेंचे देन म्हाका दिलाय तुजे दबेन म्हजी महत्वच वाडाय म्हाका राग सांबाळ आनी चलय. आमेन. मोगाळ पुत्रा सबे वारमुरी आशीर्वाद देव आमकां. भगवान कृष्णाचे कृपेने वर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले